हॅलो एवरीवन, तर कशी आसात तुम्ही सगळी? आय होप तुम्ही सगळी बरी आसतली. गोवन क्रिएशनाच्यान तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो युवकार. तर ऑल ओवर इंडिया नवरात्राचं फंक्शन चालू आसा. तर तुमकां सगळ्यांक नवरात्राची खूप शुभेच्छा. नवरात्रा म्हणटकीर सगळ्या कडेन दांडिया, फुगडी, गायन अशी स्पर्धा चालू आहा. तर तुम्ही एक देवळान वचून नक्की एन्जॉय करात. तर आयज आमी करता पोटॅटो कॉर्न बाइट्स. ताच्या खातीर हांवें घेतला ब्रेड क्रम्स, उकडलेले बटाटे, मैदो, चीज, जिंजर गार्लिक पेस्ट, हल्दी, रेड चिली पावडर. तुमचे कडेन चिली फ्लेक्स आसा जाल्यार तुमी ते यूज करू शकता. ग्रेटेड कॅरट, ओरिगॅनो, सॉल्ट टू टेस्ट, कॉर्नफ्लेक्स, कोरिएंडर आणि कॉर्न असे वाटून घेतला, पेस्ट करून घेतला. एका कढाईन कॉर्न घेवपाक जाय, कॉर्नफ्लेक्स घालपाक जाय, कोरिएंडर, कॅरट, सॉल्ट, हल्दी and red chili powder, ginger garlic paste आणि बटाट न्हू असे सोलून घालपाक जाय. तुम्ही ट्राय करा जेन्ना बी तुम्ही बटाट उकडटा न्हू असे कुडके करून उकडा, जेणे करून जे बटाट जे असता पळय आमचे ते बेगीन उकडटा आणि चड टाइम लागना. फूल घातले बटाट जाल्यार उकडपाक मातसो टाइम लागता. असे बटाट असे सोलून घालपाक जाय. बटाट सोलून घातल्या उपरांत तातून एज पर रिक्वायरमेंट ओरिगॅनो घालून घेवपाक जाय आणि सोमती चीज स्लाइस आसा पळय ती घालून घेवपाक जाय. तुमचे कडेन समज मोझरेला चीज आसा न्हू ती बी तुम्ही घालू शकता इन्स्टेड ऑफ चीज स्लाइस. सो हांवें एक चीज स्लाइस घेतला. एज पर 4 पोटॅटो. एक मॅशराच्या हेल्पान बटाट अशे बरे मॅश करून घेवपाक जाय. मैद्याच्या पिठान इल्ले इल्ले उदक करून ताची थीक पेस्ट करून घेवपाक जाय. तुमचे कडेन कॉर्नफ्लोर आसा जाल्यार कॉर्नफ्लोर बी यूज करू शकता, इवन तांदळाचें पीठ यूज करू शकता. हे जस्ट ब्रेड क्रम्स जे आसा पळय ते आमच्या नगेट्सांक दसपा खातीर. तुमचे कडेन समज ब्रेड क्रम्स ना न्हू तुम्ही एक पाव मिक्सराक घालून ताचे असे क्रम्स करून घेऊ शकता. ते इजिली जाता. मॅश केलेले पोटॅटोचे मिश्रण हातान एकदा मिक्स करून घेवपाक जाय आणि ताचे असे धाकटे धाकटे नगेट्स शेपीन नगेट्साची शेप दिवपाक जाय. तुमकां जाय ती शेप तुम्ही दिवू शकता. इवन एक राउंड असो बॉल करू शकता, इवन एज अ कटलेट शेपीनूय करू शकता. पण हांव हाका नगेट्साची शेप्स दितले. हे पळयात आता आमचे नगेट्स चांगले रेडी जाल्ले आसा. तुम्ही पळोवपाक शकता हांवें कशी शेप दिल्या ती. सो हे नगेट्स आता म्हणजे मैद्याचे बॅटर आसा पळय तितून असे डिप करून जे ब्रेड क्रम्स आसा पळय तितून रोल करून घेवपाक जाय. रोल करून हे एका सेपरेट प्लेटीन असे काढून घेवपाक जाय. डायरेक्ट कायलीन घालपाचे ना. इफ डायरेक्ट घालीत न्हू जाल्यार जे ब्रेड क्रम्स आसा पळय ते सुट्टा. सो हे ब्रेड क्रम्सान रोल करून एक 10 ते 15 मिनटां रेफ्रिजरेटरान दवरपाक जाय. हांव आतां सगळे हे रोल करून घेता. हे पळयात आता आमचे चीज नगेट जावन ब्रेड क्रमांक कोट करून रेडी जाल्ले आसा. हे तुम्ही 10 ते 15 मिनटां रेफ्रिजरेटरान सेट करपाक दवरपाक जाय. तुम्ही असे रेडी करून जाय तेन्ना फ्राय करपाक दवरू शकता. एटलिस्ट लायक एक वीक बीन अशें ते उरोवं शकता. गॅस ऑन करून कढाईचे तेल बरे गरम करून घेवपाक जाय. मागीर फ्रोजन जाल्लेले नगेट्स एक एक करून तेलान घालून ते खरपूस बरे भाजून घेवपाक जाय.
हे पळयात आता आमचे पोटॅटो चीज नगेट्स जावन रेडी जाल्ले आसा. भायरसून क्रिस्पी अशे आसात पळय आनी भितरल्यान बरे मोव अशे सॉफ्ट आनी टेस्टी आसा. तुम्ही हे विथ टोमॅटो सॉस या मेयोनीजा वांगडा खावं शकता. तर आमचे पोटॅटो चीज नगेट्स जावन रेडी जाल्ले आसा. हे तुम्ही एज अ बर्थडे पार्टी स्टार्टर्स सर्व करू शकता. एक वीक तुम्ही हे रेफ्रिजरेट करून दवरू शकता एज अ पार्टी स्टार्टर. ओके, एक विकाच्या वयर दवरू नाका कित्याक तातूंत प्रेजर्वेटिव्स आसना सो ते स्पॉयल जावं शकता. आनी तुमचे गेस्ट बीन केन्ना येता पळय ऑन द स्पॉट तेन्ना तुमी हे फ्राय करून तांकां दिवं शकता. सो तुमी ही रेसिपी नक्की ट्राय करून पळया. होप तुमकां म्हाजी रेसिपी आवडली आसतली. जर तर आवडली जाल्यार म्हाज्या चॅनलाक लायक शेअर सबस्क्रायब करा. थँक्यू फॉर वॉचिंग.